प्रितीच्या भावान भयणू एक थिओलॉजी प्रोफेसर ताका न्हू ताचे विद्यार्थ्यांनी एक प्रश्न घातलो. ताणें म्हणलें सर जेजू केन्ना आसतालो? डीड जीजस लाफ इन हीज लायफ? तेज्या जिवितांत केन्ना तो आसलो? आनी हांच्या ह्या प्रश्नाक ह्या प्रोफेसरान असो जबाब दिलो, घोडये पवित्र पुस्तकार जेजू आसलो तें बी कांयच दिवंक ना घोडये आसत, पूण म्हज्यान तुमकां सांगूं जाता जायत्यो असल्यो घडण्यो आसात, जायते असले वेळ आसा आमी ते पवित्र पुस्तकांत पळयता जंय जेजून जायते दुसऱ्यांक जायते देण्यांनी भरलीं आनी जेन्ना तो तांकां देण्यांनी भरता तांकां दुसऱ्यांक एक खुशालकाय भोगता. जायते खुशालकायेचे घडणुको आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. आनी हेंच म्हणून न्हू शेवटाक प्रोफेसर म्हणटा ना जेजू आसलो वो आसूंक ना तें म्हाका खबर ना, पूण हांव जाणा म्हज्या जिवितांत जेजून म्हाका जायते देण्यांनी भरला आनी तेच जेन्ना पासून हांव खुशी आसा, म्हज्या जिवितांत जायती खुशालकाय आसा म्हूण तो तांकां सांगता. ओय मोगाच्या भावान भयणू, आमकां आयचो सेवा धर्म आयचें हें वाचप आमकां शांतीचे आनी खुशालकायेचे वावरडी जावंक आमकां आपयता. आनी ताकाच लागून जेजू आयज जेन्ना हे ब्यास्तर जाणांक विचून काडटा, आमकां हें ब्यास्तर जाणांचें शिसाचें फकत लुकाच्याच शुभवर्तमानान आमकां आयकूंक येता. नाजाल्यार आमी दुसऱ्या शुभवर्तमानान पळयत जाल्यार 12 शिसांचें आमी आयकतात, पूण लुका वरवीं आमकां गमन येता की जेजूक फकत 12 शीस म्हूण आसूंक ना, ताका जायते शीस आसले. आनी आज आमी पळयता ब्यास्तर जाणांक तो विचून काडटा आनी तांकां आपूण जंय जंय वचपाचो आसलो ते नगरांत भितर वचोंक तो तांकां एक मिसांव दिता. आनी ताचें पयलीं उतरां तो म्हणटा तुमी जेन्ना खंयच्याय नगरांत भितर सरतात थंय वचून म्हणात शांती तुमकां. ताकाच लागून मोगाचे भावन भयणो, आज जेजू आमकां शांतीचे कोर जावंक आमकां आपयता. शांती दुसऱ्यांक दिवंक, खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक आनी खुशालकाय दुसऱ्यांक दितलो जाल्यार मोगाचे भावन भयणीनो आमच्या जिवितांत पयली शांती आनी खुशालकाय आसूंक गरजेचें. आनी हेंच आयज जेजू आमकां ह्या वाचपांतल्यान दाखयता. मोगाचे भावन भयणो, आयज दर एक क्रिस्ताचो फाटलावदार, दर एक क्रिस्ताचो साक्षीदार जो आमकां जी आमी आसात आमकां आपयल्या ती आमकां कशे भाशेन जेजूचें कार्य पाडूंक जाय तें आमकां आयचे वाचप शिकयता. म्हणजे कितें, दर एक क्रिस्ताचो फाटलावदार वचोन देवाचें राज परगटयत जाल्यार पयले सुवातेर आमी खुशालकायेचे मनीस जावंक गरजेचे, आमी शांतीचे मनीस जावंक गरजे, दुसऱ्यांक बुजवण दितले मनीस जावंक गरजेचे, दुसऱ्यांक बरोवसो हाडटले मनीस जावंक आमी गरजेचें. आनी हेंच हाकाच लागून थोड्याच मुद्द्यांचेर जेजू तांकां भर घालूंक लायता. पयलें म्हणल्यार मोगाचें म्हणून मिसांवाचो मुखेल हेतू कितें, मुखेल कितें की संवसारांत पीक जायतीं आसा पूण वावराडी थोडे. ताकाच लागून दर एक क्रिस्ताचो फाटलावदार आमकां एक मिसांव दिल्लें आसा. हें मिसांव फकत एक मादरीचें वा पाद्रीचेंच न्हय, पूण दर एक क्रिस्तांव भाव भयणीचें. आमकां दर एक जाणाक आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां हें कार्य दिल्लें आसा, आमी वचोन देवाचें राज परगटूंक. आनी हेंच आयज पयलें आमकां जेजू शिकयता. दुसरें म्हणल्यार मोगाचे भावन भयणो, जेजू तांकां सांगता, दर एक क्रिस्तांवाच्या फाटलादाराक सांगता, क्रिस्ताच्या वावराड्याक सांगता तो की जेन्ना हें कार्य करूंक वता तेन्ना कांयच व्हरूं नाकात. म्हणजे कितें, कांयच एक्स्ट्रा कांय आंगावलें ओ एक्स्ट्रा जेवण ओ न्हेसवण ओ पांयांक घालपाक व्हाणो देखून व्हरूं नाका म्हणटा. आनी तूं जर वता तुका ती आपणायतात जाल्यार तांकां बरें, आनी ती की जेवण दितात तेंच तुमी खावपाचें, असली ती तो तांकां कांय इंस्ट्रक्शन दिता. कित्याक तो जाणा की तो ताका जाय दर एक शिसान, दर एक क्रिस्ताच्या फाटलावदारान, आपणाच्या फाटलावदारान फकत आपणाचेरूच भर घालूंक गरजेचो. जेजूकूच आमचो माज करूंक गरजेचो, देवाकूच आमचो माज करूंक गरजेचो आनी देवाचेरूच आमी पातयेवन मुखार वचपाचें. आमी दुसरें कितें आमकां हें जाय तें आमी चिंतूंक फावना, आमी ताचेर भर घालूंक फावना. आमकां सगळें दितलो तो देव. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो,
हें मिसांव जें आमकां दिल्लें आसा, हें मिसांव जें दर एक शिसाक दिल्लें आसा, तें मिसांव मोगाचें भावान भयणो तें तांचें न्हय, तें शिसाचें न्हय, पूण तें देवाचें मिसांव. आनी देवान तुका दिलां म्हणल्यार देवूच तुका राखतलो, देवूच तुका सांबाळटलो, हें आमकां आयज जेजू सांगता. आनी हें आमी ताका लागून एक बरी कुशालकाची मनशां जावन आमकां मुखार वचूंक आमकां आपयता. जेजू आमकां आनीकूय विचित्राय करता की तो म्हणटा सगळेंच बरेंच मेळपाचें ना. जेन्ना आमी संवसारांत येतात देवाचें राज परगटूंक सगळें बरेंच आसतलें म्हूण ना. कित्याक तो म्हणटा ल्हाणग्यां मदें आपूण तुका मेंढरां कुशीन धाडटा. कांय लोक तुका आपणावचीं ना, कांय लोक तुका नाकारतलीं बी. तेन्ना आमी निराशी जावंक फावना, पूण आमी आनीकूय अदीक कुशालकायेन भरोवन देव आमकां पळयतलो म्हूण आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक गरजेचें. ताका लागून जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी तांचे नोकरांतली धूळ देखून तुमी फडयतात तेन्ना तांकां म्हळ्यात की देवाचें लाग आजून पर्यंत तुमकां लागीं पावलां म्हणून. मोगाच्या भावन भयणो, आमी जाता ते भाशेन जो मनशांक आख्या संवसाराक देवाचें राज परगटूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी हाकाच लागून जेजून जशें तो दुसऱ्यांक बुजवण दिवन तांकां बरवशाचो आलाशिरो जालो, तेच भाशेन आमकां दर एक क्रिस्तांवांक तेंच करूंक आपयल्लीं आसात. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमी जेजूच्या मोग अनुभवलेलो आसा काय? मोग अनुभवूंक ना जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळींच निराशेपणच येता. जायते फावटी आमी म्हणटात आमी कशे तरेन कुशाल जातलीं काय, आमी कुशालकाय आमच्या जिवितांत कशे तरेन धरूंक जाता जेन्ना आमच्या जिवितांत वा आमच्या गोऱ्याब्यांत जायतीं झगडीं जातात, जायतीं मारामारी जातात, जायते वाद विवाद जाल्ले आसात. आमी कुशाल कशीं रावतात? हांव 100% शुअर आसा की जायते जाणांच्या जिवितांत अशें जाता. आनी तीं म्हणटा आसतलीं ह्या वेळार ह्या परिस्थितींत आमी कुशाल कशीं रावंक जातलीं काय? आयज जेजू म्हणटा आपणाचेर विश्वास दवरात, आपणाचेर भरोसो दवरात. हांवें जशें केलें तशेंच तुमी करात, म्हजी खुशी करात, आनी देव तुमकां सगळें पळयतलो. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी जेजूचेर आमचे दोळे लावया, ताकाच आमच्या जिविताचो माज करुया, आनी तोच आमकां पळयतलो. आमच्या जिवितांत सगळें तोच करतलो, आनी ताचेच वरवीं आमी ताचें सर्गीचें राज दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. हें आमी मतीन दवरूंक जाय. आनी भावार्थान आमी मुखार वचून जेजू भाशेन दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक जाय, आनी बुजवण हाडूंक जाय, आनी बरवशाचे वावराडी जावंक आमी वावरूंक जाय.